फ्लॅगिंग ऑफ सेरेमनी जातली. मागीर VIP गेस्टांक आसा तांकां वेगळ्या पद्दतीन आमचे एक गेट टुगेदर आसतलें आनी प्रेस ब्रिफींग जातलें आनी फोटो व्हिडिओ डॉक्युमेंटरी हे सगळे हातून भितर आसतले. आतां 10क जेन्ना ते ट्रेनीन बसतले, ती ट्रेन सुट्टली अँड इट वील प्रोसीड टुवर्ड्स वेलंकनी. आतां आमचे हे सवलत घेवपा खातीर कितें करपाक जाय तर आमचो एक www.yatraconnect.in म्हणून वेबसायट आसा, त्या वेबसायटीचेर सगळ्यांनी बूक करपाचें. ऑनलायन बुकींग चालू जातलें म्हणजे आतां 7, 8, 9 म्हणजे 7 आनी 8 तारखेर आमचें ऑनलायन बुकींग जातलें. आतां तुमकां बरोबर घेवपाक जाय ते तुमचे सगळे ड्रेस आसतले, टॉवेल आसतलो किंवा तुमकां ट्रेनीन लागता आनी तुमकां वचून येवपाक जाय ताजेर कोणी स्वेटर आसा, कोणा शूज आसा, कशें आसा हें सगळें घेवपाचें. अकोमोडेशन आमची जबाबदारी आसा. म्हणजे डिपार्टमेंट वील अँड कॉन्ट्रॅक्टर वील डू तुजें अकोमोडेशन बरें क्लास अकोमोडेशन आसतलें. थंय तुमकां रिसीव करपाकूय आसतलें आनी अकोमोडेशन जाले नंतर ही जी यात्रा आसा ती आमची 9 तारखेर 10क सुट्टा आनी 10 तारखेर 10क सकाळ फुडें पावता. एक्झॅक्टली आफ्टर 24 hours इट इज रिचींग एट नियरेस्ट पॉयंट टू द वेलंकनी वेर देर इज अ अकोमोडेशन. ज्या जाग्याचेर हॉटेल फॅसिलिटी आसा ती रावतली. तातूंत भितर तुमी फ्रेशन अप जावपाचें, उदक न्हावपाचें, आपले दुसरे कपडे घालून मागीर थंयच्यान बसीचो प्रवास आसतलो तो चर्चीन आसतलो आनी चर्ची खातीर तुमकां रिसिविंगाक करपा खातीर एक स्पेशल मास म्हणजे मिस हातून भितर जे प्रिस्ट आसतले ते येतले, वेलकम करतले आनी तुमकां एक ऑर्गनायजेशनल तातूंत भितर सगळ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो. आनी हें सगळें केले नंतर यू वील स्पेंड फ्रॉम म्हणजे तुमी जर समज 12क पावले ते रातचे एक 7-8 तास तुमच्यांनी थंय सगळो परिसर भोंवपाक जाता अँड यू हॅव टू रिटर्न बॅक टू युअर हॉटेल, पिक अप युअर लगेज. 9 तारखेर 10 वरांचेर तुमी रेल्वे बसतले, ट्रेनीन बसतले. ताचे नंतर दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें 10 वरांचेर वेलंकनी पावतले. 10 ते 12 तुमकां फ्रेशन अप जावपा खातीर आनी रेडी जावपा खातीर आसतले. 12क तुमकां बसीस, मिनी बसीस जावं टूर बसीस घेवन पिलग्रिमेज सायटीचेर वतले. थंय कोणाक कितें एक्टिविटी करपाक जाय त्यो तांणी डिसायड करपाचे, तांचो मास अटेंड करपाचो, ब्लेसिंग्स घेवपाचे आनीक सादारण ते तुमी 12 ते सादारण 6-7 पर्यंत थंय करपाक जाता. रिटर्न बॅक टू युअर प्लेस, अकोमोडेशन ज्या जाग्याचेर आसा आनी परत एक फावटी फ्रेशन अप जावन तुमी ट्रेनीक 10 तारखेर 11 वरांचेर रातचे ट्रेनीन बसतले. दुसरे दीस तुमी सारके 10:30 रातचे परत हांगा पावतले, गोंयान पावतले. सो 9, 10, 11 ह्या 3 दिसां खातीर हो शेड्यूल बुकींग करपाक जाय. ते ऑनलायन बुकींग आसा. बुकींग स्टार्टेड. बुकींग वील स्टार्ट नाव ऑनवर्ड्स. म्हणजेच आयज सादारण 8क सुमार बुकींग सुरू जातलें. आयज तारीख आसा 6 तारीख. 6 तारखेर रातचे 8क बुकींग सुरू जातलें आनीक बुकिंगाच्या प्रमाणे आमी सगळे तुमी वन्स यू बूक आतां तें ऑनलायन बुकींग करता तेन्ना कोणाचें हेल्प घेवन करपाक जाता. ऑनलायन बुकींग कशें आसतलें, तुमचें नांव, गांव आनीक पत्ता हें विचारतले. तुमचे आधार कार्डाचो नंबर घेतले आनीक ताचे नंतर हे मुखार वतले. आधार कार्ड एक फावटी नंबर दिले नंतर दुसऱ्या स्क्रिनाचेर तुमकां आधार कार्ड अपलोड करपा खातीर येतलें. आधार कार्ड अपलोड केलें काय ना तुमचें एक वेरीफायड म्हणून येतलें आनी मागीर तुमकां सीट नंबर बी कितें येता ते इट वील जस्ट प्रोसेस इट अँड तुमच्या मोबायल बी घालपाचो. तो मोबायलाचेर तुमचें इंटिमेशन येतलें, तुमची टिकेट येतली, कन्फर्मेशन टिकेट तुमकां येतली. त्या टिकेटीचेर आसतलें तुमचो बोगी नंबर. सपोजींग तुमी बोगी नंबर S1 घेतलेलो आसा
तुमचो सीट नंबर आसा तो 65 आसा वो तुमच्या त्या तिकेटीचेर कळटलो. आतां कोण एलिजिबल आसा ह्या हातून भितर वचपाक, जाल्यार जांकां 50 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसात ते 70 वर्सां आनी जे हेल्दी आसात. सरकार तुमच्या इलनेसाची जावं बाकीची कांय हें करचें ना, पूण यू हॅव टू सी, प्रत्येकान चिंतपाचें की आपूण आरोग्यान तंदुरुस्त आसा, आपल्याक कसलीच व्यसनां जावं किंवा एडिक्शन ना. एडिक्शन संवय आसा त्या मनशाक बरोबर घेवन वचनाकात, कारण पयलीं आमकां अश्यो केसीस मेळिल्ल्यो आसात. ती गेले नंतर एखादे वेळ तांकां जर नशा ना जाल्यार हें जाता, प्रॉब्लम जाता आनी ताच्या नंतर खुबशे प्रॉब्लम जातात. ताचे खातीर टू एवॉयड, डोंट टेक एनी पर्सन हॅविंग एडिक्शन, ज्या मनशाच्यान नशा असले शिवाय रावपाक जायना हांकां अवॉयड करात. आतां एखादे वेळ खऱ्यांनीच जाणटी बायल आसा किंवा एखादे वेळ डिजेबल आसा आनी ताका एसिस्टन्स जाय जाल्यार 18 वर्सांच्या वयर जो कोणी तुमकां एसिस्टंट जाय ताणें ताका लिंक करपाक जाय, ते हाजेर आमकां मेळटा. आनी ताणें परत एक फावटी ताचेंय बुकींग करपाक जाय एज अ एटेंडंट टू अ पर्टिक्युलर पर्सन. हें ताणें घालपाक जाय, तेन्नाच ते ताका एक सीट मेळटलो. सो ऑलवेज रिमेंबर, एटेंडंट वील नॉट बी गिवन टू ऑल दोज. ताणें एटेंडंट घेता जर जाय जाल्यार ताजी डिजेबिलिटी ताणें दाखोवपाक जाय. डिजेबिलिटी एक फॉर्म आसा तो ताणें जर अपलोड केलो जाल्यार ताका एटेंडंट फॅसिलिटी मेळटली. नॉर्मल हांव वता म्हणून म्हगे चलोय वचपाक जाय, 55 वर्सांची बायल आपल्या चल्याक घेवन वता आपल्या एटेंडंट म्हणून, दॅट दीस वील नॉट बी अलाउड. ओनली दोज पीपल will get the attendant facility, attendant person, those who have got the disability mentioned on there. So वो एंटायर आमचो टूर, ताच्या नंतर जे टूर जातले ते आमी परत एक फावटी येतले. वो 9 ते 11 वो टूर जातलो, म्हणजे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेची जातली. ती वालांकिनी आसा. एकूण 1200 लोकांक वचपाक मेळटात. तातूंत भितर डॉक्टर्साची टीम आसतली. तातूंत भितर कितेंय प्रॉब्लम आयले जर जायत जाल्यार तुमकां पोलीस आसतले. जर एखादे वेळ अनटुवर्ड इन्सिडेंट जाता, लॉ एंड ऑर्डर जाता जाल्यार रेल्वे पोलीस वील बी एसिस्टींग थ्रू आउट. सो कोणाक भिवपाची गरज ना. दोतोरां खातीर सेफ्टी, सेक्युरिटी, बट एवरीबडी शूड टेक केअर ऑफ देअर ओन. बाकीच्यो सगळ्यो गजाल्यो ज्यो संयुक्त रित्या करपाक मेळटा, सार्वजनीक रित्या करपाक मेळटा, त्यो करतल्यो. Attendant will be given to only those people who have got the म्हणजे खंय तरी वखदांचे किंवा डॉक्टराचे प्रिस्क्रिप्शन आनी ज्या मनशांक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा तांकां. सो आमी सगळ्यां कडेन इनवायट करतात. 6 तारखेच्या रातीच्या 8 वरांचेर वो www.yatraconnect.in वो पोर्टल ओपन जातलो आनी हो पोर्टल 8 तारीख रातचे पर्यंत आसतलो. आनीक लास्ट मिनीट पसून जर वेटिंग लिस्टाचेर आसा जाल्यार तो एकोमोडेट जातलो. इन केस यू कन्फर्म दॅट यू आर गोईंग आनीक तूं जर अपियर जाला ना जर जाय जाल्यार देर वील बी अ पेनल्टी ऑफ 6000 रुपीज इफ यू बूक, इफ यू कन्फर्म एंड इफ यू डोंट अटेंड. जे लास्ट मिनीट ड्रॉप आउट जाता तांचे खातीर तुमकां एखादे वेळ ड्रॉप आउट जावपाक जाय जर जाय 24 hours बिफोर यू हॅव टू अगेन इंटिमेट. द नंबर वील बी गिवन देर. यू हॅव टू अगेन टेल फॉर अ सर्टन रिजन आय एम नॉट एबल टू हे. म्हणजे तुम्ही जर आयज म्हणजे दुसरे दीस ट्रेन 10क सुट्टा जाल्यार 8 तारखेर 10 पर्यंत तुम्ही परत एक फावटी इंटिमेशन दिवपाक जाय that you have dropped your idea so that somebody else can get a accommodation. म्हणूनच सगळ्या लोकां कडेन मागता तुम्ही बुकींग केलें, कन्फर्म केलें आनी ताच्या नंतर 24 वरांच्या पयलीं जर केलें ना जर जायत जाल्यार देर वूड बी अ पेनल्टी. सो मागता एक मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेच्या दरम्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या सरकारान आमच्या सगळ्या लोकांक जांकां स्वताक वचपाक शक्य ना, कारण आसतलें एखादें फायनान्शियल प्रॉब्लम, कारण आसतलें की तांकां वचपाक कळना, तांकां ग्रूप फॅसिलिटी मेळना,
आनी तांकां म्हणजे एश्युअर्ड डॉक्टरी सेवा, एश्युअर्ड सेफ्टी सेक्युरिटी मेळना. जे कोणी विड्रॉ जातात तांकां तांचे खातीर ही सुविधा आसा. आमचे दुसरे टूर जे आसतले ते 19 जानेवारीक अयोध्या वचपा खातीर, 26 जानेवारीक आमकां अयोध्या वचपा खातीर आनी 2 फेब्रुवारी अयोध्या वचपा खातीर हाचो टायम टेबल आमी नंतर करतले. सगळ्या आमच्या भावा भयणीक मागता की सादारण ते 1200 लोकांक ही पयली संदी आसतली. हाचे नंतरचे टूर एखादे वालंकिनी आसा जाल्यार वी वील डिझायन इट लेटर ऑन. ह्या 4 टुरांची आतां ही हें जाल्ली आसा, आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें आसा आनी वी वील बी टेकिंग दीस. देव बरें. थँक्यू.